म्हादय प्रकल्पाचो डीपीआर अप्रुव्हल विधानसभा वेंचणुको दोळ्यामुखार दवरूनच कर्नाटकाच्या एक्टिव्हिस्टांकूय मान्य कोर्टात सोक्ष मोक्ष लागू नये गोंय तेच आर्ग्युमेंट कित्याक घालता प्रुडंटाचे डिबेटीत तांचो प्रश्न। म्हादयच्या इश्यूचेर गोंयचो प्रत्येक फावट विश्वासघात स्वताच्यो न्हंयो इबाडून आता आमची म्हादय कित्याक व्हरतात म्हादय बचाव अभियानाचो प्रश्न म्हादयचे झूज खंय 28 खासदार आड 2 खासदार। गोरवांचो लंपी व्हायरस रोग गोंयभर पावता सरकारान झुजा पावड्यार उपाय करचो दुधाचे प्रोडक्शन अर्द्यार पडटा आसा ती गोरवां साल्वार करची दूधकारांचो उलो। गोंयांत 96% मायक्रो उद्योग वाडोवन मिनी स्मॉल स्केल करपाचेर भर दिवचो केंद्रीय मंत्री राणेचो उलो मुख्यमंत्री म्हणटा प्रोसेसिंग उत्पादनाक गोंयांत वाव गोंयांत एमएसएमई अधिवेशन। कोयरा विल्याच्या फंडाचो गैरवापर कांय जाण वगीच कामांची बिलां लावन फंड उखलतात थोडे स्वार्थ साधून गांवांनी उद्योग हॉटेलांचो कोयर डम करून घेतात मुख्यमंत्री उलयलो। म्हादय खातीर वेळ पडल्यार गोंया वटेनच्यान आंदोलन करतले कन्नड धनगर समाजाचो अध्यक्ष उलयलो। गोंय कर्नाटकान डबल इंजिन सरकार केंद्रा बरोबर बसून उपाय काडूं येता। शेल्डेचो नवो पोस्ट मास्टर साहिल नायका आड केपें पुलिशेंत गैरवेव्हाराचो एफआयआर सेव्हिंग रिकरिंग ग्रामीण विकासाच्या लोकांचे पैसे एकठांय केले भरलेच ना सगळी वसुली। मोपा विमानतळाचो दुसरो दीस विमानां प्रवासी देंवतात मात अजूनय कामगारांची कामाची धांवपळ फायनल टच दिवंक वावुरतात वायफायचो प्रश्न टॅक्सीचो इश्यू थंड। पणजे महापालिका कार्यक्षेत्र विस्ताराक विरोध परवरेचो आमदार मंत्री रोहन पंचाक घेवन पावलो टीसीपी मंत्र्याकडेन विधानसभा हायकोर्ट तितलेच महापालिकेत मंत्र्याचे खंय उतर। परवरे गिरी हायवेर एक्सिडेंट पे एक्सिडेंट एका ट्रकान डिवायडरार मारली फातोडेर एका कंटेनरान ते एक्सिडेंट जाल्ल्या ट्रकार मारली। हायवे बरोच वेळ जाम क्रेनीन ट्रक कडेक काडल्या उपरांत रस्तो क्लियर। देशात कोविडाच्यो नव्यो 228 केशी एक्टिव्ह केशी 2,500 वयर 3 जाण सोंपले गोंयांत नव्यो 3 केशी एक्टिव्ह केशी 10। ड्रग्साचे केशीत अँटी नार्कोटिक सेलाची बागात धाड आग्राच्या तरणाट्याक उखल्लो 5 लाखांची हशीश ऑयल जप्त। गोंयांत संगीत शिकपा खातीर जायत्यो गरजेच्यो सुविधा ना म्हूण नामनेचो संगीतकार शंकर महादेवन उलयलो। राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेली भुरगीं शिकपाक येवपाक जाय अशी सुविधा जाय म्हणटा महादेवन। दिल्ली महापौराच्या वेंचणुके वेळार बोवाळ आप आनी बीजेपी फुडाऱ्यांची झगडी धक्काबुक्की निमाणे वेंचणूक जालीच ना। अयोध्येच्या राम मंदिराचे काम 1 जानेवारी 2024 मेरेन लोकसभा वेंचणुके आदी गृहमंत्री अमित शहाची घोषणा काँग्रेस अध्यक्ष खरगे म्हणतात देशाच्या सुरक्षेचे उलय। योगी आदित्यनाथाची बॉलिवूडवाल्याबरोबर मुंबईत बसका यूपीत सिने संस्कृती हाडूंक यत्न योगी म्हणटा यूपीत वेब सिरीज शूट केल्यार 50% सबसिडी स्टुडिओ लॅब घाल्यार 25%। देशात बीजेपीन जितली म्हारगाय बेरोजगारी दिल्या तितली काँग्रेसीन दिवंक ना म्हणटा राहुल गांधी। नोटबंदी जीएसटी कोरोनाचे सारखे नियोजन नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल। रशियाचो अध्यक्ष पुतिनान युक्रेनाचे झूज 2 दिसांपुरती थांबयले 2 दिसाचो संघर्ष विराम युक्रेनाचो अध्यक्ष झेलेन्स्कीन संघर्ष विराम केलो रिजेक्ट। जागतिक मंदीचे फाटभुंयेर भारताची अर्थव्यवस्था मात हेर देशांपरस बरी उरूं शकता इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाच्या समितीन उक्तायली शक्यताय।
भारत आड श्रीलंका तिसरी निमाणी T20 मॅच आज दोनूय टिमींनी जिखल्या एक मॅच माळ जिखूंक भारताक सोडोंक जाय डेथ बॉलिंगेचो प्रश्न.